जाळें मारता मारता आमकां जाळां मारूं मेळना. कारवारचे न्हू वडील चड येतात, आमकां हांगा मारूंकच मेळना. तेंचे हे करता करता आमी चड भायर पावले. ते जाळें मारली आनी जाळी वळली तेन्ना आमी आमगे ओनराक फोन केल्लो, आमी येतात एक 1.5-2 तासान पावतले म्हणून. तेन्ना वारो तापलो आनी आमगे एक मोटर स्टार्ट जायनाहलो. एक मोटराचेर चलना पार आनी तितल्याच तेल आमी ते आमकां 1 तासाक जे तेल लागता पळय त्या वाऱ्याचेर आमकां 4 तास लागता येवपाक. त्या सोंपतले आमी ते हें करत आनी हे वारो पडना आहलो. आतां 4 वारो पडलो तेन्ना मागीर आमची एक केरळ्याची बोट मेळ्ळी, ताका आमी सांगलें आनी काणकोण आमगे जेटीपी आहा पळय तें सांगलें आमकां हेजेर तूं वच म्हणून. तशेंच आमी खंय पावले तुमी, खंयचे एरिया पावले? आमी म्हाका दिसता कारवार ते अंकोला ते सायडीन पावला. थंयच्यान तुमचे डिझल आहलें गाडी? हय हय आसा आसलें. डिझल आहलें. ना दोन बाटले दिलेले तेणी. हय आनी ते सांगलें ते आनी आयस दिलो तेणी. आयस मागीर नुस्तें मारलो. जे कितें जालें पळय न्ही, आमी सकाळच्यान हांगा आसा आनी आमी आमचे तेरेन साहेब आसा, तेरेन साहेबाक आमी अप्रोच जाले की अशें जालां म्हणून. तेरेन साहेबान आमकां खूब हेल्प केलो, पूण जशी आमकां सरकारा कडच्यान आमकां जी पळय हेल्प मेळपा जाय आसली ती आमकां मेळना. आमची एक बोट ताका सोदपाक गेल्ली भायर आनी तेमी आमकां सांगलें की जे तुमी हेलिकॉप्टर सोडला म्हणटा, सोदपाक सोडलें म्हणटा ते आजून म्हळ्यार पावले ना म्हणून. ताका ते भायर आहले तेन्ना ते दिसपा जाय आसलें. आमी परत सगळ्यांक फोन मारलो, बाबा तूं कशें करून हेलिकॉप्टर धाडा, कित्याक आमच्या अंदाजा प्रमाणे सकाळीं इतलो वार आसलो की ती बोट कितली वेळ भायर पावूंक शकता तें आमकां कळ्ळें की आमी ताका सोदप हें आमकां पॉसिबलच नासलें. म्हणून आमी सकाळच्यान मागताले की हेलिकॉप्टर धाडा म्हणून. जेन्ना हेलिकॉप्टर धाडलां म्हणून आमकां कळ्ळें आनी तेमची जे पळय पेरंट्स आहा ती सगळीं घरा कडेन बेशूच जावन पडूंक लागली. ल्हान तेजो एक भुरगो आसलो अनिकेत म्हणून, तो कमी 20 वर्सां. त्या आयटीआय बी करून तो बेकार आसा, कारण एकलोच भुरगो, कमोवपा आनी कोण ना, तेजे कडेन साधन ना म्हणून तो हेजेर नुस्तें मारूं वयतालो. आनी तो भुरगो तो मातसो आबूज जातालो म्हणून आमकां खबर आहली न्यूज फिशींग करपी. ताका लागून चडशे लोक तिडकले, कित्याक ह्या भुरग्याचें लायफ जर गव्हर्मेंट जर सेव करूं शकना जाल्यार गव्हर्मेंटाचो फायदो कितें. आमी सकाळचा त्या तिडकन आज आमची राष्ट्र अशी परिस्थिती जाली की ऑथॉरिटीचेर आमकां पावना तेन्ना खंय तरी आमकां ऑथॉरिटी जाग करपा लागून हायवे हो बंद करचो पडलो. आमी एक्चुली आमचें तें इंटेंशन नासलें, पूण ऑथॉरिटी जाग करपा खातीर आमी तें केलें. आमी कांयच कोणाचे बाबा तोडफोड केली ना, कांय ना, फक्त आमी एक अर्दवर हायवे ब्लॉक केलो. हेजे पासून आमकां खबर आसा की आमचे ऑफेन्स जातलेच म्हणून, कित्याक आतां आमी मेसेज पावला त्या प्रमाणे आमचे ऑफेन्स रजिस्टर जाला अशें म्हणून आमी आयकलां. पूण आमचें तशें कांय इंटेंशन नासलें, पूण ऑथॉरिटी आमकां पावना म्हणून आमी चाळवलें. दुसरी गजाल ऑफेन्स जाले न्ही, ऑफेन्स जावं आमी लास्टाक कितें जाता जेन्ना मनीस आपल्याक सेफ्टी मनशाक पयलीं फर्स्ट उरता काय ना, सेफ्टी म्हणून आमी त्या हे गांवच्या भुरगे हे म्हाजे शेजारी आमी फुडें सरले. कित्याक आज तेजी आवय जावं कोणी जावं सकाळच्यान ती 7टांच्यान उठून उपाशी आसात. आनी आज हेच्या पयलीं 2-3 एक्सिडेंट घडले तरी आमी वोगी रावले. आज पर्यंत तुमी जाणा आसतले खंय तरी रास्ता रोको आमी केन्ना केलोच ना. आनी आमची जी बायलां आसा, जो लोक आसा, जो आमच्या समाजाचो, जो आमी फिशरमॅन जे आसा, सगळे बरे लोक गेले ते देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जे आयज जे घडलां पळय हेच्या फुडें कोणा कडेन घडो नजो. कित्याक ही जागती हे चिन्ना लोक समज खंय तरी गाडी एक्सिडंट जालो जाल्यार 4-4 वरां ब्लॉक उरता तेन्ना तांकां कोण इन्शुरन्स घेयना. आनी आतां आमकां तर न्याय तर असो मेळटा जाल्यार फुडें कितें उरलां आमचें हे अति सामान्य मनशाचें. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता हे तुमच्या माध्यमांतल्यान गोवोरमेंट मागता, आमी फिशरमॅन ज्या जाग्यार फिशरमॅन जेटी आसा, गोंयची एकूच फिशरमॅन जेटी ही तळपण, आमकां तुम्ही बेनिफीट दियात. तेंचे कडेन पुलिसाची कांयच चुकी ना, ते कडेन आमकां हेल्प करतात. ही पळय बोट आसा, हेज्या पयलीं इश्यू जाल्लो आसा. आतां तुमी पुलिसांनी व्हडली बांदतात, पण तुमचे बोटी कितें जाता ते बंद दवरात. त्या हेजे बोर्ड हाडा, हे आतां फिशर डिपार्टमेंट आमी चलोवंक दिल्ले, ह्या गांवच्या तळपणीचे सगळे फिशरमॅन चलोवंक दिले. तुमी रावा, आमी तुमकां हेल्प करता. हमेशा मिटींग घेताले, तिसरो दळो हे फिशरमॅन म्हणून सांगताले कोण, हो गोवोरमेंट सांगतालो, सेंट्रल गोवोरमेंट सांगतालो तिसरो दळो म्हणून. आज तिसरो दळो तुमी धापून उडयलो खंयच्या कारणां वयल्यान. आज आमचो देव साम्य सालवार ह्या बेतान आमच्या मल्लिकार्जुन आनी आमच्या देवळ गणपती मंगळार आयज सालवार केल्या ह्या भुरग्यांक. आनी आमी हे रास्ता रोको केला, तुमी अभ्यास करा. आमी हेच्या डबल टिबल फाल्यां आमी येवंक रेडी आसा, येवपाक रेडी आसा आमचे. इतकें करून तुमकां देव बरें करूं सगळ्यांक. आज आमच्या गांवाचे जे अरिश्ट जे येयले पळय, म्हाका दिसता की देव दुंगेश्वरान ते सावळ गेल्ले आसा. ह्या नस्तार आमकां मोठो प्रॉब्लम म्हणटा तो आमचे बोटी भितर येवपाक जागा ना, भायर वचपाक जागा ना. आमी कितले फावटी हो इश्यू आमचे रुद्रेश तमशेकर किंवा आमचे तळपणचे आख्खे जितले मच्छीमार बंधू आसात तेणी मांडलो खूब फावटी, पूण तेजेर कांय अजून आमकां सोल्युशन मेळना. आमचे आज भुरगे जर पळयत जाल्यार ह्या गांवचे ऑलमोस्ट 20 ते 30 वर्सां भुरगे फक्त त्या दर्याचेर जगतात. कित्याक गोवोरमेंटा कडेन दिवपाक आमकां जॉब ना, एकमेव साधन तें आसा. दुसरी गजाल, आज जो इन्सिडंट घडलो त्या खातीर ज्या तरेन स्पिडीन
फाटी फुडें विचार करनासतना आमचे टेरन साहेब आनी तेजस साहेब तेजी टीम जी रेस्क्यू करपा ती दर्यान देंवली पळय हांव सगळ्या कडेन मातशें जोरदार ताळी मारून तेंचें आमी अभिनंदन करपाक जाय. तेणें पळयलां की आपल्या काय ना पावतलें खबर ना खंयची बोट मेळटा ती घेवन ते गेले आनी आतां ऑलमोस्ट ते 12 वरां उपरांत हांगा हांव सगळ्यांक आमच्या पुलीस स्टाफाक थँक्यू म्हणटा. दुसरें गजाल एकच सांगता की आतां आमचे ऑफेन्स रजिस्टर जाला शायकोपा आयला ज्या लोकांनी थंय हें केलें तशें. पूण सिच्युएशन अशें आसलें की 7:45 ते सादारण 4:45 पर्यंत एक गव्हर्मेंट ऑफिसरान आमकां कांयच कसलोच हेल्प केलो ना. हांव पर्सनली ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे कडेन पर्सनली उलयल्लो. रुद्रेशान पर्सनली कॉल केल्लो ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टरा कडेन. तेणें फक्त उडबा उडीवची म्हळ्यार कशें मेळटा कितें सामकें सिंपल लायटली घेतलें. आमकां खबर आसा की आमचे 4 भाव थंय दर्याच्या ल्हारां भितर तळमळटात. ह्या 4 जाण भावांक एकमेव इच्छा आसली कितें हांवें कोण तरी येतलो आमकां वाचयतलो म्हणून. देवाच्या कृपेन तांकां खंयची तरी बोट मेळ्ळी आनी त्या बोटींतल्यान ते तांकां पावले. हेलिकॉप्टर येयलें म्हणलें 4 बोटी धाडल्यो म्हणलें तुमी जर 4 बोटी धाडल्यो जाल्यार त्यो खंय पावल्ल्यो. तुमी जर हेलिकॉप्टर धाडलें जाल्यार तें खंय तांकां ट्रेस जालें ना कित्याक. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की एक हो अलर्ट कॉल आसा. ह्या अलर्ट कॉलांतल्यान गोवोरमेंटान मातशें सादूर जावचें. आमचो समाज जरी बारीक आसलो तरी आमी तसो बारीक समाज न्ही. आमी एकठांय आसा सगळो समाज. आमकां जें कितें आमच्या हक्काचें आसा तें दियात. परत एक फावटी मागता आमकां जें हक्काचें आसा तें दियात. आमकां ज्यो गरजो आसात त्यो आमच्यो पुराय करात. आनी आज ह्या समयाचेर हे सगळे जे फामील एकठांय जाली ज्या लोकांक कळ्ळें ते आख्ख्या गोंयचे लोक कितलेशे पावले जांकां पावपाक शकना ते फोनार उलयताले बाबा कितें जालां. आनी त्या खातीर ज्या लोकांनी अनपेक्षीत रितीन आमकां कॉल केलो म्हणजे एक हेल्प केलो प्रेयर केली कितल्याशा लोकांनी कितलेशे आमचे भाव वाती पेटयल्यो फुलां घातलीं देवाक आराधना केली आनी त्या सगळ्यांच्या कृपेन आयज सगळे आमचे 4 भाव बरे भशेन पावले आसात. हांव परत एक फावटी सगळ्या लोकांक आमी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटात. आनी खास करून फिशरी डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिसर्स येयल्ले तांकां थँक्यू म्हणटा. तेजी बोट येयली तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी परत एक फावटी आमचे तेरन साहेब तुका खूब थँक्यू सर. आनी तेजस साहेब तुका थँक्यू. दुसऱ्या तुमच्या टिमीन आमकां हेल्प केलो पळय हाका फोन कर. आमी खबर आसा की तेंचे कडेन पावर्स कांय ना. कम्युनिकेशन्स करपाक पावर ना. साधनां ना. इक्विपमेंट कांय ना. तरी आसतना एक लायफ जॅकेट घालून ते बोट घेवन गेले कित्याक कोण तरी आमचेर विश्वास दवरून हांगा आसा ह्या जाग्यार म्हणून ते थंय देंवले. आनी ज्या लोकांनी सपोर्ट केला खास करून मिडिया लोकांनी खूब आमकां सपोर्ट केलो. अशोच तुमचो सपोर्ट दियात आमकां. आनी परत एक फावटी आमकां ह्या सगळ्या तर्फे हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. आनीक देवान तुमकां सगळ्यांक राखचें. परमेश्वरान तुमची कृपा करची आनी असोच हात दवर सगळ्यांक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.